प्रदेशा भयणी भावानो एक रेल्वे स्टेशनार एक नवो टिकेट कलेक्टराक विचून काडलेलो आनी हो टिकेट कलेक्टर न्हू सारको बरो मनीस एक बरो क्रिस्तांव जावन तो आपली ड्युटी न्हू बरे भाशेन तो पाळटालो आनी करतालो. सगळे जे पब्लीक प्रवेश करतात तांचे कडल्यान तो टिकेट मागतालो. जेन्ना ते लोक ते गेटींतल्यान भितर सरता आसतना तांकां तांचे लागीं तो टिकेट दाखय म्हूण सांगतालो. आनी न्हू ह्या टिकेट कलेक्टराच्या पयलींचो टिकेट कलेक्टर आसलो, आदलो टिकेट कलेक्टर, तो ताका सगळे पॅसेंजर जे सदां दिसा पटे ते ट्रॅवल करतात, ते प्रवेश करतात, ते ताका ते आदल्या टिकेट कलेक्टराक तो बरो त्या पॅसेंजर वळखतालो. देखून आदलो टिकेट कलेक्टर केन्ना न्हू टिकेट देखून विचारिनासलो, तांकां पळोवनूच तो तांकां धाडटालो. पूण हो नवो टिकेट कलेक्टर आसा तो म्हज्या भयणी भावानो आपली जबाबदारी बरे तरेन पाळटा आनी सगळ्यां कडेन तो आपली टिकेट दाखय म्हूण तो ताची तपासणी करून तांकां भितर धाडटालो. तेन्ना एक दीस न्हू एक रेगुलर पॅसेंजरान ताका म्हणलें, तो म्हणूंक लागलो, तूं ह्या सदां प्रवेश करपी पॅसेंजरा मदें तितलो पॉप्युलर ना, तितलो फामाद ना, जसो आदींचो टिकेट कलेक्टर आसलो तसो. त्या वेळार मोगाच्या भावान भयणीनो हो टिकेट कलेक्टर आपल्या पाकिटांत आसलेले एक जेजूची इमाज एक बोट दाखोवन ताका असो जबाब दिता, म्हाका ताची कसलीच पर्वा ना, हांव फामाद आसां की ना ती म्हाका कसलीच पर्वा ना, हांव फकत म्हज्या देवा मुखार पॉप्युलर जावंक सोदतां, म्हाका फकत ताचेंच अप्रुवल जाय, म्हाका फकत ताचेच मुखार फामाद जाल्लो जाय. म्हज्या भावन भयणीनो आयच्या शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता की आमी आमचें जिवीत न्हू आत्मीक जिवीत चडशें आमचें आत्मीक जिवीत म्हणजे सिरियसली गंभीरतायेन आमी घेवंक गरजेचें. संवसारीक इच्छा आशिल्ल्या परस आत्मीक गजाली विशीं आमकां उमेद आसूंक आयज आमचें हें शुभ वर्तमान आमकां आपयता. आमी फकत आमच्या सोम्या जेजूक दुनियाक आमी एक खरो टेवो म्हूण मानून घेवंक आनी ताकाच विचून काडूंक आमकां आपयल्लीं आसात. जेजू आयज आमकां एक बरी वापर सांगता, एक बुद्धिवंत चतूर मुकादमाची. आनी ह्या वापारीन मोगाच्या भयणी भावांनो आमी पळयता हो मुकादम जो एक गिरेस्त मनशा हाताखाल तो काम करतालो आनी आमी जाणात तो ह्या गिरेस्त मनशाची गिरेस्तकाय मनशान ताका आपली सगळें पळोवंक दिलें तेन्ना तो गिरेस्तकाय विबाडूंक लागता आनी ताची वाट टोलायता. आनी जेन्ना कोण ताचेर कंप्लेन करता न्हू आतां तो एक परिस्थितीन पडटा, एक टेंशनाच्या परिस्थितीन पडटा, जंय मोगाच्या भयणी भावांनो ताणें आतां चिंतूंक जाय ताच्या फुडाराक कितें करूंक तें चिंतूंक जाय. आनी तो फाटीं आनी फुडें पळयना पूण तो मुखार वता. आनी हो कारबारी एक बुद्धिवंत आनी चतूर मनीस म्हूण आमकां दाखयता न्हू. ताणें परिस्थितीक न्हू आपणाक सोकला घालूंक खाला घालूंक ताणें तातूंत त्याच परिस्थितीन तो बुडूंक व्हरूंक ना. पूण जाता ते भाशेन न्हू तो ताणें आपल्याच भितर म्हणलें, आतां हांव कितें बरें करतलो न्हू. ताका लागून तो कितें करता, ते झेरीणकार जे आसात तांच्या दोळ्यां मुखार बरो मनीस करून दाखोवंक तो तांचें रीण देखून अर्दें करून उडयता. आयज ही वापार जेजू आमकां सांगता ती घोडी एक बरो तितलो व्हडलो एग्जाम्पल न्हू असो. आमी तुज्याक बरें दिसना तें वायटूच कशें दिसता. पूण हातूंतल्यान ह्या वापारींतल्यान आमी कितें घेवंक जाता. जायते फावटी न्हू मोगाच्या भावान आमी जायते एक गजाल घेवंक जाता ती म्हणल्यार न्हू मोगाच्या भावान भयण न्हू ह्या आमच्या जिवितांत न्हू कितें वायट बांदून हाडूंक जायते फावटी जायते वस्तू करतात. आमचें वायटूच म्हूण न्हू कितें करतलें जाल्यार आमच्या जिवितांत बांदून हाडूंक आमी जायतो तोकोस घेतात. आनी आयची वापर आमकां हीच सांगता, आमी तरी तोगोनात तसल्या वस्तूंक संवसारीक वस्तूंक खातीर इतलें करूंक तयार आसात जाल्यार
आमी आमच्या जेजू आमकां म्हणटा की आमी आमच्या आत्मीक जिविताची तयारी केल्ली वा आमच्या आत्मीक जिवितांत आमी अशे भशेन आमी तयारी फुडें केलें जाल्यार आमी देवाक वो आमच्या दुनियाक कितली आमी ताचे लागीं आमचें सर्गीचें राज वा आमचें आत्मीक जिवीत बांदूंक जातलीं आसलें काय सासणाच्या जिवितांत आमी तयार जातलीं आसलीं काय आज हेंच जेजू आमकां उगडास करता. आयज आमी ह्या वाचपाची नियाळ करता आसतना आमच्या जिविताचे मारुया आनी पळया आमी तयार आसात काय आमच्या आत्मीक जिविताक आमी बांदून हाडूंक, आमच्या आत्मीक जिविताचेर नदर घालूंक, आमच्या देवाक मेळच्याक आमी तयार आसात काय. तो चतुर मुकादमान आपलें सगळें आळशीपण पयस करून म्हणलें ना आपणाक आतां हे मुकादमापणांतलो म्हाका भायर काडचो आसा. आतां मुखार म्हजें बरें कितें तें पळोवंक जाय. म्हज्यान कोणूंक जायना, म्हज्यान भीक मारूंक म्हाका कांयच एक्सपिरियन्स ना, पूण आतां म्हज्यान मुखार बसून हांवें कितें तरी करूंक जाय. आनी तो रोखडोच थारायता हांव जाणा आतां कितें करतलो तो. एक तितलो व्हड उदाहरण न्हू तो, पूण तरी आसतना आमकां आमच्या आत्मीक जिविताचेर नदर मारूंक आमकां आपयता. तेच भशेन जायते फावटी आमी आमच्या आत्मीक जिवितांत फाटीं सरलेलीं आसात मोगाच्या भयणी भावांनो. जर हांव म्हणलां ते भशेन हे संवसारीक वस्तू पासत तो इतलो वावुरलो, आयज आमी आमच्या जिविताचेर पळोवया आमी आमचें आत्मीक जिवीत बांदूंक कितें करूंक तयार आसात काय. जर आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारया न्हू, जायते फावटी आमकां दुसरें उदाहरण दीत म्हळ्यार न्हू आमी पळयल्यार जायते स्पोर्ट्समॅन आसात, ते प्रॅक्टीस करतात, जायते झगोस करतात, कित्याक तांचे स्किल्स आनी तांचे खेळपाची टॅक्नीक ते आनीक मजबूत करूंक गोट करूंक. तेच परीन एक कांतार करपी आपलो ताळो बरो जावंक तो जायतो गावून आनी प्रॅक्टीस करून तो तयार करता. तेच भशेन आमचीं भुरगीं बी एग्जामीच्या वेळार न्हू जायतें शिकून एग्जामीन बरें मार्क्स येवंक, एग्जामीन पास जावंक आनी बऱ्या मार्क्सांनी वयर येवंक ती इतलो तोकूस करतात. तेच भाशेन आज जेजू आमकां थोडोच म्हूण तोकूस करूंक आपयता. आमी जायते फावटी तोच वेळ आमी आमच्या संवसारीक वस्तूंचेर घालतात, तोच वेळ आमी तर आमच्या आत्मीक जिविताचेर घातलो जाल्यार न्हू आमी देवा लागीं कितलीं लागीं येता आसलीं आनी देवाक आमी कितलीं खुशाल करता आसलीं तें आयची ही वापार आमकां दाखयता. तर मोगाचे भावन भयणो आमी हेच प्रश्न आमकां करुया की आमी मोगान आनी उर्बीन आमचें जिवीत आमच्या आत्मीक जिविताची वाड करूंक घातलेली आसा काय. आमी मोगान आनी उर्बीन आमची पवित्र सभाक बांदूंक वावुरलेलीं आसात काय. देवाच्या राजाची वाड करूंक आमी मुखार चल्लेलीं आसात काय. वो आमी आनी जाता ते भाशेन जाय आशिल्ल्या गजालींनी देवाची आमी परगोटणी आनी सेवा करूंक मुखार चल्लेलीं आसात काय. करूंक ना जाल्यार न्हू मोगाच्या बरोबर आमी आमच्या जिविताची नियाळ करूंक गरजेचें. आनी पळया कितले फावटी आमी फाटीं सरलेलीं आसात आमच्या आत्मीक जिविताची वाट करूंक. पयले सुवातेर आमच्या मागण्याचेर आमी नियाळ करूंक गरजेचो. आमचें मागणें कसलें काय. आमकां पयस सभा सांगता न्हू, आमच्या पयस सभेन आमकां जायते शिकून म्हणलेलें आसा मागण्यांत वेळ सारूंक गरजेचो. ओके आमी करतात आमच्या जिवितांत आमच्या घोराब्यांत आमचें दिसपट्टें मागणें आसता, पूण आमी जेन्ना एकसुरी आसता तेन्ना एकलोच आमच्या पर्सनल आत्मीक जिविताची वाड जावं कितें आमी एके कडेन बसून मागल्यात काय. आमी ताचेर नियाळ करुया. दुसरें म्हणल्यार मोगाचे भावन भयणीनो देवाचें उतर आमी वाचनासतना रावल्यात काय. देवान आमकां आपलीं मधुर उतरां दिल्लीं आसात. आमचे लागीं पवित्र पुस्तक आसा आनी ताचेर आमी केन्ना तरी आमी आमची नदर घातलेली आसा काय. वो जेन्ना आमी मागण्याचो वेळ येता तेन्नाच आमी वाचतात. ते भायर केन्ना आमची एक वायट परिस्थिती आमी सांपडली जाल्यार देवाच्या उतराचेर आमी नदर घातल्या आनी तातूंतल्यान आमकां कितें आमी शिकवण घेतल्या काय हें आमी नियाळ करूंक गरजेचें. तेच परीन आमचें हें मिसाचें बलिदान वांटो घेतलेलो आसा काय. जायते फावटी आमी मीस चुकयतात चडशें आयताराचें बी. आमी हें हो मीस जावन आसा आमकां दर एक क्रिस्तांवाक एक पयलो आनी वयलो जागो दिवंक आमी मुखार येवंक गरजेचें. आनी आमी हें चुकयलेलें आसात काय.
तेच परीन दुसरे साक्रामेंत चड करून कुमसाराचो साक्रामेंत आमी जायतीं पातकां पडटा जायतीं आमी पातकां करतात पूण आमी म्हणटा सोडून दी आमचो दी आमकां बक्षितलो पूण आमकां पयस बीन आनी देवान एक बरो कुमसाराचो साक्रामेंत दिल्लो आसा तो आमी पाळतात काय वचून देवा लागीं परतून भोगसणे मागतात काय तेच भशेन मोगाचे भावन भयणो आमी हे भाशेन आमच्या जिविताची आत्मीक जिविताची वाड केलेली आसात काय आमी हें नियाळ करूंक गरजेचें आयज बागेन पाव देखून आमकां सांगता न्हू आमचे मदीं आनी देवा मदीं एकूच मिडिएटर आसा तो म्हणल्यार जेजू क्रिस्त आनी आमी आमच्या दुनिया लागीं ताका आमी खुशाल करूंक ताका आमी ताच्या पावलान चलोवंक न्हू आमी थोडो भर तोकूस करूंक गरजेचो आनी हे आत्मीक जिविताची वाड करता आसतना ती येतली देंचार आमकां ताळ्यांत घालतलोच पूण मोगाच्या भयणी भावांनो आमी देवाच्या बळान जेजूच्या बळानच मुखार वचूंक गरजेचें आनी तो आमकां दी आनी आदार दितलो ताकाच लागून आमकां बागेन पाव देखून म्हणटा जेजू क्रिस्ताचेर आमची नदर घालूंक गरजेची तर आयज ह्या विसाच्या बलिदानान आनी जेन्ना आयज आमी आमच्या घरा बियांत आमचे हूंय आमी आसात थंय मागण्यांत बसता आसतना आमी देवा लागीं हीच कृपा मागुया आमच्या आत्मीक जिविताची वाड करूंक आमकां आदार दी म्हूण तर हांवें सुरवातेक एक काणी सांगले ते भशेन आमी लोकांक खुशाल करूंक न्हय आनी तांच्यो ताळयो जिखून घेवंक न्हय पूण आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक खुशी करूंक आमी वावरूया